मंगळार 8 ऑक्टोबर 2024 सांत दोमिंग यादनीक समरण मुखेल व्होळ मारियेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काडून घेवचो ना. नियाळाक आदार जायते फावट आमी संवसारी राटावळींनी इतलीं गुंतलेलीं आसतात की आमी देवाक वेळ दिवंक पावनात. घरची जबाबदारी, कामाचो भार आनी दुसऱ्यो वस्तू आमकां चेपून दवरतात. संवसारांत जियेतना जायते वस्तूंची आमकां दास्तीक आसता आनी हाकाच लागून आमकां एकूच गरजेचें अशें जेजू ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगता. आनी गरजेची वस्त म्हणल्यार देवाच्या पांयां सरशीं बसून ताचें उतर आयकून ताच्या उतराचेर चलून देवाचो आनी आमचो संबंद घट करपाची गरज आसा. घडयेक जेवण रांदून जाल्या उपरांत मार्ता जेजूच्या पांयां सरशीं बसली वो ना तें आमकां खबर ना, पूण एक मात आमी जाणव आनी तें म्हणल्यार आमी आमची सगळीं चिंतनां वज्याचो भार कांय खिणां विसरोन जेजूच्या पांयां सरशीं बसून ताचें आसणें अणभवून ताचीं उतरां आयकून घेवपाची गरज आसा. कित्याक सुमी म्हणटा, हो संवसार सोरोन वचत पूण म्हजीं उतरां सोरचीं नात. मार्ता सुमयांक येवकार दिवंक घराचें दार उगडटा जाल्यार मारिया सुमयांक आपलें काळीज उगडटा. सुमयाच्या पांयां सरशीं बसून ताचीं उतरां आपल्या काळजान घेता. मार्ता परी घरांत पावणो वो सोयरो आयला ताका जेवण तयार करचें वो मारये परी पावण्याशी आयकोन घेवचें हें जण एकल्याचेर धरलोलें आसा. म्हजो थाराव पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन देवाच्या उतराक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक वावुरतली.